विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीच्या समस्त वीक्षक वृंदाक हाव गुरुपूर गोकुल पै मिगेल नमन अर्पण करता. विश्व कोंकणी केंद्राच्या अत्यंत यशस्वी जावन आशिल्ले कार्यक्रम CA साधकाच्या चारीच आवृत्तीक हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. ह्या CA साधक म्हणलेले कार्यक्रमांतू CA विद्यार्थी म्हणजे लेख परिशोधकाचे विद्यार्थी त्यांनी ತಂಗೆಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಕೊರ್ನು ಯಶಸ್ಸು ಗೆವನು ಹಂಗ येवनु ತಂಗೆಲ ವಿಚಾರು ಮಂಡन ಕೊರ್ಚಸ್ तसलेक यशस्साचे शिखर पविला एक छात्र आजी चार्टर्ड अकाउंटंट जावन मेघना एम कामत आमगेल स्टुडंट आमगेल ट्रस्टची तांकां स्वागत अर्पण करता. नमस्कार. हंगेल एक किरुपरिचय दिवचे म्हणजे जाल्यार हंगेल नाव मेघना एम कामत हानी मूलतः सुरतकलचे जावन आसाची. हंगेल अन्नाल नाव मनोज कामत हानी रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर कैनरा बैंक जावन आसाची. हंगेल अम्माल नाव पूर्णिमा एम कामत हानी एक होम मेकर. हंगेल क्वालिफिकेशन्स चार्टर्ड अकाउंटंट तशीची BCom पदवीधर जावन आसाची. हंगेल स्कूलिंग NITK इंग्लिश मीडियम स्कूल सुरतकल तशी पदवी पूर्व कैनरा PU कॉलेज मंगळूरू. स्नातकोत्तर हानी मैप्स इवनिंग कॉलेज मंगळूरू तशीची हंगेल आर्टिकलशिप CA M जगन्नाथ कामत एंड को मंगळूरांतू केलेला आसा. मेघना नमस्कार. नमस्कार. आजी तुमका तशी तुमगेल्या फुल फॅमिलीक कुटुंबीक मस्त एक खुशीची विषय तुम्ही आजी चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसाची. तुमकां त्या CA जो तुमगे चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्ली कुडले त्या पास म्हूण दिशिल्ले कुडले तुमगेल त्या वेळाचे तुमगेल आनी तुमगेल फॅमिलीची फिलींग कशी आशिल्ली? CA पास जाल्यार एक मस्त व्हड दिवस म्हूण सांगेत म्हाका मिगेल्या अम्माक अन्नाक. त्या CA पास जाल्ले म्हूण मस्त खूश जाल्ले. एक्चुअली आमकां कसं नोटिफिकेशन नाशिल्लें कसं टायमिंग्सा बग्गे कितले गंटे येता म्हणून हांव एक 9:30 म्हूण केलो सोर्सान म्हणल्यार 9:30 रिजल्ट येता म्हणून 9:30 तुकुनू त्या रिफ्रेश करता बशील सायट जाल्यार 11 गंटे जाला रिजल्ट येता आनी तितले तांय एक एंग्जायटी पुरो जत आशिल्ला जाल्यार एक नेगेटीव थॉट्स पुरो केलो येता आशिल्लो म्हाका म्हणून म्हगेलो फर्स्ट पेपर फिनान्शियल रिपोर्टिंग आशिल्ला तितले चांग वचचें नाशिल्लें सो म्हाका एक भंय आशिल्लो ताजे निमित्त बीन हांव पास फेल जाता की म्हण एक भंय आशिल्ला. जाल्यार हांव एक कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार दोळ बंद करून विज्युअलायज करता आशिल्लें म्हगेला रिजल्ट म्हगेल्या म्हणजे November 23 अटेम्प्ट मेघना एम कामत आनी रिजल्ट पास म्हणून तशें त्या अपास दोळ बंद करून हांव तांचे पळयत आशिल्ली. मागीर 11 गंट्याक डिक्लेअर जाल्लें म्हणून नोटिफिकेशन आयलें सो कोणाक सांगना फर्स्ट हांव पळोवन घेता कसं पास की कसं म्हूण पळया म्हणून. मागीर पळयतना पास पळयल कळ्ळें म्हाका एक फुल इमोशनल जाल्ली म्हगेल्या फुल फ्लॅशबॅक म्हाका एक पट दोळ्या एदर आयला पूण म्हगेल्या स्ट्रगल्स कसं पुरा जालें. मागीर हांव व्हडान एक पट अम्मा पास जाल्लें अम्मा म्हणून म्हणल्यार आनू आनी अम्मा दोग जणे मस्त खुश अन्नाल तोंडार एक ते प्राऊड एक स्माईल आशिल्ली बारी खुशी जाली म्हाका. अम्माक मस्त इमोशनल जाली दोळ्या उद्दां आयला अम्माक खुशीनी. खंडित मेघना त्या वेळा जेवचे एक आनंद बाष्प जेव त्या वेळाचे एक मेमोरी तो तुगेल सगळे आनी मुखार वय लायफाक तुका आनी तुगेल कुटुंब कॅरी ऑन करता. अपास एक वेळा हांव तुका मनान हृतपूर्वक अभिनंदन करता ह्या एक सक्सेसाक. सो तूं म्हणला म्हणकेची ह्या होल जर्नी इट्स अ बिग जर्नी. एक परीक्षेन तूं पास म्हूण दिसू बट इट्स अ बिग जर्नी. ह्या जर्नी थ्रू आउट तूं इन टर्म्स ऑफ एकाडेमिक्स शिकवण स्पेसिफीक जावन सांगचें म्हूण जाल्यार तूं कशें तें कॅप्च्युलेट करून सांगता? हांव प्रिपरेशन म्हणल्यार म्हाका केलो थियरी सब्जेक्ट्स म्हाका कश्ट जाता आशिल्ला. सो बेसिकली फर्स्ट ग्रुपान तूं ऑडिट आनी लॉ. सो हांव एक अभ्यास करून घेतली की प्रिवियस डे कसा वाजिता टॉपिक पर्टिक्युलर टॉपिकाच्या नेक्स्ट डे सकाळी उठेल कुडला फर्स्ट हांव करचें म्हळ्यार त्या पॉयंट्स जॉट डावन करता आशिल्लो हांव कसा वाजिला हांव म्हाका रिवायज म्हळ्यार एक रिविजनशे पॉयंट्स म्हाका उडगास येता की उडगास जाल्यार हांव पास पळयत आशिल्ली. मागीर थियरी फर्स्ट हांव म्हळ्यार सकाळी फर्स्ट थियरी करची आशिल्ली ऑडिट वाजीत आशिल्ली. मागीर दनपारा हांव एक म्हगेल्या ह्या म्हळ्यार हांव 2 to 5 जेवण जाता केदोनी एक न्हीद येता म्हाका आमगेल्या ICI एग्जाम्स 2 to 5 जेवचे आशिल्ले. सो त्या एक हांव लेखली की 2 to 5 हांव न्हीद काडल्यार म्हाका दिवस त्या अभ्यास जाता. सो हांव एक 2 to 5 म्हगेले मायंड चड प्रोडक्टीव जावन काम करता म्हणून RTP सॉल्व करची की MTP सॉल्व करची की कुरवण आयला तेका तेका भोंवन वाजूची की तसन पुरा करता आशिल्ले आनी तशीच वाजीत आशिल्ले. ओके सो अल्टिमेटली प्रिपेरिंग फॉर द डे म्हळ्यार त्या दिसा कत्री जावचे एग्जामा दिसाचे जावचे अभ्यास या आमकां आमगेल कोण सिनियर्स आसा की आमगेल मालगड आसा की आमगेले कोण
कोचिंग केलेलं आसा की रिपीटेडली सांगता फॉर दॅट डे तुम्ही प्रिपेअर करता म्हणून सांगून व्हेरी गुड पॉइंट मस्त चांग विचारू तशीची तर वॉट वॉज द प्रिपेरेशन दॅट डे म्हणजे त्या दिसाक तुमगेल कसं प्रिपरेशन बिकॉज आमकां एवरी एग्जामा फुडें एक रज मेळटा तेच देखून तुमगेल एग्जामा दिसाक आणि ऑल्सो एग्जामा एक दीस फुडल्या त्या दिसा तुमगेल प्रिपरेशन्स कशे हांव फुडली म्हगे प्रिवियस अटेम्प्टान तूं तांची एक चूक केलेली हांव जितावत आशिल्ली म्हगेलें एक प्रॉपर प्लॅनिंग नाशिल्लें बद आमी हें आमकां एग्जामा फूड मेळचे 1.5 डेयाक प्रिपेर करता ताका ताजे प्रकार नोट्स प्रिपेर करची की ताजे मटेरियल्स आनी पुरा रेडी दवरता हांव तां एक कर नाशिल्लें सो ह्या पटी हांव कसं केलें म्हळ्यार म्हगेलें ऑब्जेक्टीव म्हळ्यार तांचें आशिल्लें की क्लियर जावका खंडीत ह्या पटी जावका सो 1.5 डेसा प्रकार कशी म्हाका आतां एक 1.5 डेसा प्रकार हांव कशी रिवायज करूं येता त्या पुरा करता मागीर ह्या पटी हांव एक आनीक म्हळ्यार मॉक टेस्ट इतले टायम हांव मॉक टेस्ट म्हाका म्हणचे आशिल्लें मॉक टेस्ट दी जाल्यार हांव ना एक पटी पुरो वाचून जेता मागीर बरें येता ना म्हण म्हणचे आशिल्लें ह्या पटी तूं बरोवका तीची म्हण मागीर हांव ऑफलायन त्रिशा क्लासासान तूं हांव मॉक टेस्ट बरयला 3 सेट मॉक टेस्ट बरयला हांव एग्जामा 2 म्हयने फूड तुकून सुरू केलेला सो म्हगेल्या एग्जामाक म्हाका टायम मॅनेजमेंटान ते हेल्प केला म्हगेलें टायमली प्रिपरेशन हें जालें म्हगेलें रिविजन हें कंप्लीट जालें 3 सेट रिविजन जालें म्हगेलें तितले म्हाका ताजे मस्त बेनिफीट जाला म्हण येता सो द की हांगा की कसं म्हळ्यार मॉक टेस्ट आज इम्पॉर्टन्स केन्नाय वचना तशीची आमगेल्या नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन 3 वेळे रिविजन इट्स समथिंग व्हेरी ग्रेट अँड कमेंडेबल हंतू तुम्ही कोचिंगाचे एक विषय काढलो सो तुमगेल प्रकार तुमकां तुमगेल एग्जामाक कोचिंगाचे कितले हेल्प जाला तशीची कोचिंग अगत्य की ना बिकॉज प्रायमरीली आमगेल हे सीए म्हणचे सेल्फ स्टडी कोर्स तशी कोचिंगाचे अगत्य कितले म्हणून कोचिंग प्रत्येक हेल्प जाता की नाकी गोतना मात्र म्हाका हांव एक म्हणटा म्हळ्यार कोचिंग तुमी कोणाले कोचिंग घेवका जाल्यार फर्स्ट फॅकल्टी ಬಗ್ಗೆ एक रिसर्च करका तुमी 4 जनाले निमगूच की वट्राशी वचून जॉइन जावची न्ही सो म्हाका आनीक म्हळ्यार थियरी सब्जेक्ट्स हांव म्हणटा ऑफलायन कोचिंग घेवची लायक म्हण हांव सीए नागभूषण पै तांगेले घेतिला ऑडिटाक मस्त हेल्प जाला म्हाका म्हळ्यार म्हाका त्या एक सब्जेक्ट निमित्त म्हगेले अटेम्प्ट मुखार वता आशिल्ला सो हांव नागभूषण सर तांकां एक मस्त थँक्स म्हणटा हांव मस्त म्हाका मेंटर करची की तांणी कसले क्वेश्चन्स हांव तांकां व्हॉट्सॲप करता आशिल्ली म्हाका पट्टा रिप्लाय दिता आशिल्ली तांणी मस्त हेल्प केला तांकां एक ह्या मुखांतर हांव तांकां एक धन्यवाद म्हणटा हांव सो कोचिंगाचे अगत्य केन्नाय आसा एस्पेशली फॉर द थियरी सब्जेक्ट्स तंतु विशेष रितीन नागभूषण पयलीं तुमी एक नाव काडलेलें आसा तो मिगेलय तशीची मस्त कोडेला तुला नेवतसले जो कोंकणी भाषिक समाजाचे नेवतसले मस्त जन मेंटर जावन सीए स्टुडंट्स तांकां तशी तुम्ही ऑडिट म्हणलें ऑडिटाचे विषय काडला विच इज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट तुमकां तुमगेल्या एग्जामा वेळार विच वॉज द मोस्ट खंयचे आशिल्लें अत्यंत क्लिश्टकर जावन आशिल्लें सब्जेक्ट खंयचे म्हण आनी ते कशें हँडल केलें म्हण हांव म्हणलें म्हणजे म्हाका थियरी सब्जेक्ट कशें जाता आशिल्ला ऑडिट सो एक नागभूषण सरान म्हणचे आशिल्ला तूं दिवसाक एक 4 क्वेश्चन घेवन बरोच प्रॅक्टीस रायटिंग प्रॅक्टीस अगत्य म्हणून सो हांव तशी करता आशिल्ली ऑडिट आनी हांव दिवस वाचीत आशिल्ली म्हळ्यार म्हाका फुडले पटी कसं केला म्हळ्यार कष्ट सब्जेक्ट आनी पुरा लास्ट दवरच्या फर्स्ट सुलभ आशिल्लें कैद करूया लास्ट मागीर त्या दिवसूय येनी म्हाका म्हगेलें कंप्लीट म्हगेलें पोर्शन कंप्लीट जायनी ताजे निमित्त एक विशय सो हांव ह्या पटी कसं केलें म्हळ्यार कसं कष्ट जाता त्या फर्स्ट कंप्लीट करता म्हण ऑडिट तांची दिवस रायटिंग म्हळ्यार रायटिंग प्रॅक्टीस करता आशिल्ली आनी ऑफलायन क्लास घेवन आशिल्ली सरा लागीं सो दिवस कसं सर क्लासान करता त्या येवन रिविजन करता आशिल्ली ताजे निमित्त एग्जामाक म्हाका तांतू लायक मार्क मेळ्ळा ह्या पटी सो एक नागभूषण सर मस्त एक व्हड पार्ट आसता सक्सेस तुम्ही आज सांगितलं म्हणके टाइम मॅनेजमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टंट विषय जावन आसता असल एक अंतू तुम्ही आमगेल्या सीए करिक्युलम अंतू अत्यंत इम्पॉर्टंट जावन अशे विषय म्हळ्यार आर्टिकलशिप तुम्ही आर्टिकलशिप ओटोटूची तुम्ही बीकॉम केलेलं आसा तशीच आता म्हळ्यार म्हणके क्लास केलेलं आसा मागीर रिविजन या पुराय तुम्ही ओटो करतना तुमकां टाइम कशें मॅनेज केल्लें तांतू कसं बरं ऑब्स्टेकल्स कसं बरं स्ट्रगल्स म्हणून आमगेले विक्षक सांगता हांव सकाळी एक 6:30 म्हणटना सुरत कला तुकून भायर सरता आशिल्लें एक 7 o'clock क्लास आशिल्ली म्हाका मागीर हांव आर्टिकलशिप सीएम जगन्नाथ कामत एंड कोन केलेला आमगेले सरान मागीर म्हाका इवनिंग कॉलेज आशिल्लें सांजेरी सो म्हाका सरान 5:30 लागी म्हळ्यार वच्चें म्हणके अवकाश कोन्न दिला आनी आर्टिकलशिप जर्नी म्हाका
एक एग्जाम अंतू मस्त हेल्प जाला आर्टिकलशिप अंतू एक म्हण आमकां चडती जावन टॅक्सेशनांत एक्सपोजर आशिल्ला सो आमकां एक टॅक्स सब्जेक्ट असं रिलेट करता आशिल्ली वाचितना आनी एक आमगेल्या ऑफिसान कसं म्हळ्यार सरान म्हणजे हँड रिटन ड्राफ्ट आमकां मॅन्युअली प्रिपेअर करता आशिल्लें ड्राफ्ट सो तें एक मात काम आशिल्लें आनी एग्जामांत आमकां एग्जाम करतना आमी ऑफिसान केलें जाल्यार प्रौढ गसत आशिल्ली सो सरान ते एक रायटिंग प्रॅक्टीस जावका म्हणून बट ताका चड टायम वता जाल्यार सरान ना त्या तुमी हँड रिटन ड्राफ्टांचे तूं कोण सबमीट करका आमकां म्हणून एक सदा एक मस्त उपकार जाला म्हळ्यार हेल्प जाला ಖಂಡಿತ ಇತ म्हळ्यार आवय एम जगन्नाथ कामत सराल अंडरच आर्टिकलशिप केलेला ಅಂಡ್ तांणी एक हत्तान बरोवका ड्राफ्ट सो दॅट आमकां एग्जाम हेल्प जाता म्हणून सांगून आमकां बॅलन्स शीट हत्तान बरोवची हॅज बीन रियली हेल्पफुल म्हाका तशीची सरल अंडर पास जाल पुरा सिये तांकां तुमगेल ह्या जर्नींतू तुमगेल आशिल्लांतू हॉड चियर लिडर कोण आशिल्ले तुमगेल इन्स्पिरेशन म्हणून तुमी हू डू यू लुक अप टू चियर लिडर म्हळ्यार मिगेला आनम्माची मिगेल्या हें अटेम्प्ट म्हणून प्रतिपटी हें जत्तना तांनीच म्हाका एक मोटिवेशन दिलेलें ना तुका जत्ता आनी मिगेल फॅमिली मिगेल अन्नाल सायड जावो अम्माल सायड जावो प्रत्येकल्यान म्हाका एक मोटिवेट करचें आशिल्लें तूं कांय भिवू नाका त्या कश्ट परीक्षा पूजना गोतस तुगेल निमित जत्त म्हणून आमकां गोतस तूं गिव अप कोर नका इतले तूं मुखार आयलें आतां सोण तुवें मागीर तुका रिग्रेट जाता आतां म्हाका केलो पटी दिसता आशिल्लें नाका आशिल्लें म्हाका कोर्स खंय सरकलें हांव येवन म्हण दिसता आशिल्लें जाल्यार अम्मान म्हणचें आशिल्लें ना तुका कसो नासलें कंप्लीट कर फर्स्ट जाता तुगेल निमित्त म्हणून तांणी एक म्हाका एक कॉन्स्टंट तांगेले एक सपोर्ट आशिल्ले निमित्त हांव आज हांगा आसा म्हणून सांगता मस्त खुशी विषय तुमके सेल्फ डाऊट जाता म्हणटाना बिकॉज मस्त विद्यार्थी आतां ह्यानी मुखार युट्यूब पळयता तशें मोस्ट ऑफ देम हू आर आतां तसो कोण पळयता आसा की कोण आतां विक्षण करता आसा की हें आतां CA साधक म्हणलें कार्यक्रम तांकां त्या CA विद्यार्थी तांकां हांगा ह्या सिटार मेघनान बशिल्ले तसले सिटार आज येवन तांगेल्या व्यक्त दिवका म्हण आसता सो तांकां मस्त जनाक सेल्फ डाऊट आसता ते सेल्फ डाऊट जो म्हाका जातल की ना म्हणचे एक डाऊट कशें क्लियर करचे मनांतल्यान कशें धैर्य हाडचें तांच्या हांव म्हणचे प्रकार त्या डाऊटने येवचें केदना भंय जातना एग्जामा तुगेल्या प्रिपरेशन सम जायन आसता ताकाच प्रॉपर प्लॅनिंग तशीची प्लॅनिंग केलं सम एक्झिक्युशन त्या जाल्यारी तुगे एग्जामाचे तुगे पोर्शन कंप्लीट जाता त्या भंय आसना हा कॉन्फिडंट जावन आसता सो त्या एक विशय म्हूण सांगता हांव प्रॉपर प्लॅनिंग जावन ते सम एक्झिक्यूट केल्यार एग्जामाचे तेन्ना एग्जाम तुगे पोर्शन कंप्लीट ऑन टायम जाल्यारी त्या भंय येना म्हण दिसता म्हाका स्ट्रेस मॅनेज करू काही साधारण याची की स्ट्रेस जातना हांव एक म्हण अम्माले वचून एक उलोवच की म्हाका दोडची पुरा आशिल्ली मिगेले सो अम्माक एक अभ्यास आसा मिगेले म्हाका एक सांगची की तो ना तूं तसन पुरा मात ते घेवं नका जाता तुगेले निमित्त तसं कांय भिवका म्हण ना तुका काय प्रेशरायज म्हाका तेणे कर न्ही तांणी सपोर्ट करता आशिल्ले आनु जावो अम्मा जावो ಅನ್ನಮ್ಮಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ CA एग्जाम ಮುಂಚೆच आशिल्लांतू देशाचे कष्टकर एग्जाम तंतू हे अटेम्प्ट म्हळ्यार नोव्हेंबर 2023 आशिल्लांतू आनीकय विशेष रिती कष्टकर आशिल्ले इताका म्हळ्यार ओल्ड सिलेबस तुला लास्ट अटेम्प्ट आनी मुखा वयले एग्जाम न्यू सिलेबस त्या एक विंगड रितीचे एक स्टुडंट जाल्यान एक स्ट्रेस आशिल्लें सो म्हळ्यार दिस वॉज मोर से डू ऑर डाय करू का सोलू म्हणून तशें म्हणटाना ह्या एग्जाम तुवें खंयची मायंडसेटार प्रिपेर केलेलें तशीची हे एग्जाम तुगेले अर्लियर एग्जाम्स हाऊ डिफरंट और आनी मुखा वयले एग्जाम हे एग्जाम वॉट तुमी नोव्हेंबर 2023 एग्जामाचे स्पेशालिटी इन टर्म्स ऑफ दी एग्जाम पॅटर्न ह्या पटी नोव्हेंबर 2023 अटेम्प्ट म्हाका डू ऑर डाय अटेम्प्ट आशिल्ला मिगेल्या फर्स्ट ग्रुप बाकी आशिल्ले ऑलरेडी मिगे सेकंड ग्रुप जावन आशिल्ला आनी फर्स्ट ग्रुपान एक एग्जामिशन आशिल्लें म्हाका सो म्हाका एक तितले कश्ट जायन म्हळ्यार म्हाका चिके एग्जाम प्रिपरेशनाक म्हाका टायम चड म्हळ्यार ओन्ली 3 सब्जेक्ट्स आशिल्ले मिगे लागी सो म्हाका ताकाच हांव ह्या पटी फुडें पुरा कसो चूक केला त्या पुरा ह्या पटी सम करचें म्हगे पडलेलें एक 1.5 days प्रिपेर करचें म्हगे पडलेलें मॉक टेस्ट दिल्ला प्रॉपर प्लॅनिंग केला सो त्या एक ताजे निमित्त हांव म्हाका लायक रिजल्ट आयला म्हूण सांगता आनी ह्या कशें डिफरंट आसा म्हळ्यार तांचे आमगेल्या ओल्ड सिलेबसान तूं 8 सब्जेक्ट आमी सेंटरा वचून दिवका
पुरा 8 सब्जेक्ट आक तशीच आमी म्हळ्यार वाजून पुरा जावका हांगा 6 सब्जेक्ट्स मात्र अशे सो टाइम चड मेळटा म्हूण दिसता म्हाका एग्जाम प्रिपरेशनाक. सो इन अ वे चांग येस एट द सेम टाइम तू काही क्लिअर केलेलं मतलब राईट द रॉंग्स कोण तुम्ही नोव्हेंबर 23 क्लिअर केलेलं आसा. मिगेल नेक्स्ट प्रश्न कसो म्हणल्यार तुम्ही आता चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्लेलो आसा आज संतोष एनवायरमेंट मिगेल सुತ್ತमुत्त ओशन इज दी ऑपॉर्च्युनिटी स्काय इज द लिमिट. सो तुमगेला आनी मुखा वयल्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटंट कसा प्लॅन्स पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. हांव प्रॅक्टिसाच कसाने आलोचन ना सद्याक. हांव कॉर्पोरेटान तुची म्हळ्यार ऑफ कॅम्पस पुरो एप्लाय करता आसा. तांचे मागीर ताजेत तरी म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन ICI ऑफर करता न्हू पोस्ट ग्रॅज्युएशन करचे इंट्रस्ट आसा. आनी मुखा वयली शिकवण तशी कॉर्पोरेट तुमगेला आयडिया आसा. मेघना विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्टुडिओ येवन तुमगेला अमूल्य जावन आशिल्ल्या विचार हांगा मंडन केलेले तशीची तुमगेला समय दिल्ल्याक मस्त अभिनंदन. अंतिम जावन आनी मुखा वयल्या वीक्षक वृंदा भितर आशिल्ल्या आनी मुखार येवचे CA स्टुडंट्स आहा तांकां तशीची पुरा पळयतल वीक्षक वृंदा तांकां तुमगेले एक मेसेज तुमगेले एक संदेश. CA कोर्स म्हणणे खंयचेय प्रोफेशनल कोर्साक हांव एक तांतीक सक्सेस मेळका जाल्यार अगत्य आशिल्लें एक तुमगेला कन्सिस्टंट जावन तुमी हार्ड वर्क आनी एक पॉझिटिव्ह मायंडसेट ह्या दोन आसलेरी कसने तुमी साधन करूयात म्हूण हांव सांगता. कन्सिस्टंट हार्ड वर्क आणि पॉझिटिव्ह माइंडसेट म्हळ्यार संदेशारी अंती केलें जाल्यार ह्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या CA साधक म्हळ्यार एक यशस्वी कार्यक्रम वीक्षण केलेल्या सर्व वीक्षक वृंदाक हांव CA गुरुपूर गोकुल पै मिगेल नमन अर्पण करता. तशीची हांगा तांगेला अमूल्य जावन टाइम दिलेलो जाल्यार मेघना कामत हांकाय मिगेला धन्यवाद अर्पण करता. विश्व कोंकणी केंद्राक म्हाका एक अवकाश दिलेलेक आनी CA गोकुल पै तांके म्हाका एक अवकाश दिलेलेक मस्त धन्यवाद म्हणून म्हणटा.